सुरुवातीकान घेऊया E10 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासत्या फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासत्या फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणून सुरो कशाय आमकां जिवीकोच्या आयसेव आमचो उलोयतलो कशाय आमकां जिवीकोच्या आयसेव आमचो उलोयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं बोगाळ भावडीनो आयच्या सेवादुर्मान जेजू म्हणटा सोपूर्ण जायात जे भाशेन म्हजो स्वर्गीचो बाप सोपूर्ण बी परफेक्ट एज माय हेवनली फादर इज परफेक्ट आनी कशे भाशेन आमी सोपूर्ण जातले गाय जेजू म्हणटा तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितले पासत तुमी मागात जिवितान हें करपाक खूब कठीण लागता पूण देवाच्या आदारान सगळें घडटा आमच्या दुस्मानाचो मोग करुया तांचे पासत मागुया आनी कितें भशेन जिवितान उदार जावया देवान आमकां जाय तें फावो केलां आमी दुसऱ्यांक गरजे वतांक कोण नासल्यांक आमी आदार दिवया तर हीच कृपा ह्या मिसान आमकां मागुया आनी हे पवित्र मिसाची भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करुया हांव पातकी सोर पदविधार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो वर्सो ज्ञान सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात अमसो अपराध अमसो व्हड अपराध हे पासत भाग्यो सुदास आंकवार मरे सगळ्या देवदूता आनी भक्ता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Krista kakutko, Krista kakutko, kakutko, somya kakutko, somya kakutko, प्रार्थुया हे मिसा भेटयता आयज आपलो जल्माचो दीस समारंभता रॉयस्टन फेर्नांदीस हाचे इतिहासा पासत देवान ताचेर बरी ताका ताचेर आशिर्वाद घालूं ताका बरी भलायकी फावो करूं तेच भाशेन आमी आमची मागणी आमच्यो गरजो भाग्यो दांतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या बागयोन आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आस्त्र करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्र आत्मेचे एकपडान जो जियेतान राजव चलयता सासनाच्या आसना. बागयोन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, मेसेडोनियेचे पवित्र सोबेक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टा दोगदांनी ताची परिक्षा जातोस ताचो भरपूर संतोस आनी भोव व्हड दुर्बलकाय भरून वता. तसल्या उदारपणाची भांडारां जावंक पावली. कित्याक आपले कुवेती पोरमोणे आनी कुवेती भायर पोरयान आप कोशेन एरां पवित्र केल्ल्या भोगतांक मोजत दिवचें भाग आपणाक दी म्हूण त्या सोबान आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर ताणें आपलें जिवीत सोमयांक समर्पिलें आनी देवा खाल आमकांय समर्पून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्यांक आमी रावोन आसल्या. ह्या पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तुमचें मोदें सुरू केलें. तशेंच तें तोडीक पावय म्हूण आमी तिटा कोडे प्रार्थलें. जशीं तुमी सगल्यांत पयलीं मुणगे बावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेन जानवायेन सगले जतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान तशेंच ह्याय उदार काळजाच्या कामान पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांच्या उदारपण तुमकां दाखोवन तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगलीं म्हणुया, ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जिवो आसो सर सर्वेस्पराची वाकानी कोत्तलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जाबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. ताचे देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यान आसा तें सगलें. जाबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो दुमालो भोगतेल्या खातीर तो नीत करता. बुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो साखली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जाबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा. बागवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जाबाब ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora.
Zui Sorvesporak, Zui Sorvesporak, Zui Sorvesporak. हांवें तुमचो मोग केला, सो मी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. Mateva pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक मुळे तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय अशें आदी सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितले पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशें बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक आनी तशेंच फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंदांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ऑन भावार्थी लेगून तशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण तशींच तुमी संपूर्ण जायात. Jesu Christaचे शुभ वर्तमान हे. मोगाळ बाबडीनो, मनीस एक जुओ न्हय. Man is not an island. मनीस एकसुरो जिवी जियेना. समुदायान जल्मता, समुदायान वाडटा, समुदायान शिकता आनी आपले दिसा दिसपटे जिवी जियेतना दुसऱ्या मनशा बरोबर मिसळ जावन आपले जिवी जियेता. आनी जिविताची वाट ताकता आसतना मोदेंकोत वयर सकयल जातात, झगडी जातात आनी थोडी पावटी आमचे संबंद मोडटात. असल्या वेळार आमी कितें करता गाय? आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता, जें कितें आदी सांगलोलें आनी जें कितें हांव आतां सांगता. आदी सांगलोलें फकत तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव आतां सांगता, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी तुका पिडापीड दितल्या पासत माग. दोन वस्तू सांगता. पयले सुवातेर पिडापीड दितल्या पासत माग. आनी कित्याक म्हूण सांगता? मागून ताणें आपलें जिवीत बदल्ल्या प्रमाण ती नवी मनशां जाल्या प्रमाण. आनी दुसरें म्हणल्यार तुका पिडापीड दितल्यांक तूं आदार दी. जेन्ना आमी त्या मनशाक आदार दिता तेन्ना तो मनीस आपलें जिवीत बदलूंक पावता. मोगाळ बाबडीनो, जी कोण आमकां पिडापीड दितात तांचे पासत मागूंक सोंपें गाय? सोंपें न्हय, खूब कठीण लागता. पूण देवाच्या आदारान सगळें घडटा. जर तो जिवितान तुका संपूर्ण जावंक जाय, तुवें हें करूंक जाय. दुस्मानाचो मोग आनी पिडापीड दितल्या पासत मागूंक जाय. जेजून आपल्या जिवितान तशेंच केलें. दुस्मानाचो मोग केलो, पिडापीड दितल्या पासत मागलें. जी कोण पयस आसात, भायर आयिल्ले आसात तांकां लागीं हाडलीं. जें कितें जेजून केलें आमकांय करूंक आपयल्यांत. मोगाळ बाबडीनो, जिवितान आमी जायत्या मनशांक दुखयता
आनी दुसरी मनशां आमकांय दुखयतात तेन्ना भक्षण दिवपाक आनी भक्षण घेवपाक आमकां खूब कठीण लागता. आमी भक्षण दिना कारण त्या मनशान म्हाका दुखयला आनी भक्षण मागूंक म्हाका लॉस दिसता, भक्षण मागचो ना. पूण जर तर आमी आमचे संबंद घट करूंक जाय आनी बरें जिवीत जिवंक जाय हें आमच्या जिवितान करूंक जाय. दुस्मानाचो मोग आनी दुस्माना पासत मागूंक जाय. मोगाळ बाबडीनो, जर तर तुका सोपून जावंक जाय, परफेक्ट जावंक जाय हें आमच्या जिवितान करुया. दुस्मानाचो मोग करुया, दुस्माना पासत मागुया. ताणें आपलें जिवीत बदलल्या पुरो म्हूण ती नवी मनशां जाल्या पुरो म्हूण. नाजाल्यार आमी दुसऱ्या मनशा भाशेन जाता. जी कोण बरें करतात तांकांच बरें करतात, जे कोण तुका आदार दितात तांकांच आदार दितात. आमी दुसऱ्यांकूय आदार दिवंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो म्हणटा जिवितान तुमी उदार जायात. उदार म्हणल्यार टू बी जेनरस. उदारपणान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. जेन्ना दुसरो म्हाका दिता हांवें दुसऱ्याक दिवंक जाय. मादर तेरेसा म्हणटाली तुका चिमटो येसर तूं दुसऱ्यांक दी. आनी तिच्या जिवितान 2 ल्हानश्यो घडण्यो घडल्यो. एका दिसाकूय एक हिंदू जोडें ते हालींच काजार जाल्लें तिका येता आनी भेटता आनी तिच्या हातान खंय जायते दुडू घालता. आनी मादर तेरेसा तांकां विचारता तुमकां इतले दुडू खंयसर मेळ्ळे. आनी हिंदू जोडे म्हणटा आमी हालींच काजार जाल्या, लग्न जाल्या, पूण आमी आमच्या लग्नाचो व्हडलो धोबाचो करूंक ना, व्हडलें व्हडलें जेवण करूंक ना, व्हडले कपडे घेवंक नात. पूण आमी हे पयशे एकठांय करूंक दवरल्यात तुज्या वावराक तुका आदार दिवंक. उदार जाली. तशेंच खंय एका दिसाक कलकत्ता शारान साकर उणी जाली. जायत्यांक साकर ना जाली. आनी एक कुटूंब आसलो आनी कुटुंबान ल्हान भुरगो आसलो. हे भुरग्यानकूय एक समन पर्यंत साकर खावंक ना. आनी जें कितें एकठांय करून दवरलेली आपली आवय बापाय बरोबर वता, मदर तेरेसाक दिता आनी अशें म्हणटा हांवें साकर खावंक ना पूण ह्या तुज्या मनशांक दी. मोगाळ बाबडीनो, जिवितान जायते फावटी आमी रावता जेन्ना आमी दुसऱ्याक आदार दिता दुसरी म्हाका आदार दितली म्हूण. पूण थोडे फावटी दुसरी म्हज्या आदाराक पावना, म्हज्या गरजाक पावना. जेन्ना तूं उदार जाताय स्वर्गीचो बाप तुजेर आशिर्वाद घालतलो. मोगाळ बाबडीनो, जायते फावटी आमी उदारपणान देवाच्या वावराक आदार दिता, इगोजमातेक आदार दिता, दुडू दिता. तेन्ना देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. आमच्या जिवितान देवान आमकां जायते फावो केला. उदार जावया. कोण नासलेल्यांक, गरजेवतांक, पिडेवतांक आदार दिवन, देवाचो आशिर्वाद घेवन, आमच्या दुस्माना पासत मागून सोपून जावपाची वाट आमी संवसारान धरूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया. सगळी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपूण अकोण भावार्थाचे नमुने जावं आनी आपले पोरजेचो भावार तीर करूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आयकून घे बापा. आमी आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान गोडण्यांक लागून भिरांतीचे गुलामां जायना जावं, पूण ताचेरूच पातयेवन काळजीदारपणीन जिविताक फुडो करूंक देवाचो आदार मागुया. आयकून घे बापा.
आयज रॉयस्टन फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता आनी ह्या मिसान आपलें इतें सांव भेटयलां. ताचेर बागीवंत आतोनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार ओगेपणान आमची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, दुयेंनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या दुस्मानाक बक्षूंक दुस्माना पासत मागूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. दाना तो हेर वेळार आमी गायन घेवया. C19 पेज 36. Suka fula costa cante yesan gele chine vante ata bapa betum tuka undia hani sorya vangda. Suka fula costa cante yesan gele chine vante ata bapa betum tuka undia hani sorya vangda. Yeje ami somul pita edumanu kemul makta malgoria chama saroktan mislun tunge doyar pona. Yecheami somul pita edumanu kemul makta malgoria chama saroktan mislun tunge doyar pona. Sukli sopna kupichina isangele chine kina ata bapa betum tuka undia hani sorya vangda. Sukli sopna kupichina isangele chine kina ata bapa betum tuka undia hani sorya vangda. मोठ्या बाबा भयणीनो, मोठ्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें साबूड मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भुवीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सोर पदवीदार आनी बो वर्त्या देवा, तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक योद्न समोरपून तुझें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुझे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता. आमच्या गुवण्या काल तुझ्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समोरंबूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय.
ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजळायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Zorgani sonsa, bola tuja wojbowa, usorgi tuka soisor, sorve sporaci navieta takasor, usorgi tuka soisor. Bapa, korosnu powit tu soglia powitrपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक करारचें रगत, पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù Ucivo zala, Gesù novia de tolo. Gesù melo, Gesù civo zala, Gesù novia de tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सर्वणशी खाल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कुरान रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भागिवंत सुशे, भागिवंत आंतोन, भागिवंत धर्मदूता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या जिवितान आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक, तांकां बोगसूंक
तांचे पासून मागूंक देवाचोच आदार आमकां मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तुशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायल्ले पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता दिनाच्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात त्याचे दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजव चलयता सासनाच्या ससना. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत को. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत को. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. तुमी या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका खबर ना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी. खोम्यांच्या वेळार आमी गायन घेवया D7 पेज 50. दिवसांत मनशाचे खाण लिपलो लोंड्या रुपान, ताणे वाडले भुकेल्या पियोक दिले तानेल्या. ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्यांक दुर्बलग्रेस्तांक सांगाती दोनया चक्रांक एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची. ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मोग मिटमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मिटमे
नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मिटमे नाशिल्लो मरणांतलो जीवन जालो पुरी पुनकार सापलो या पास्काचे ते जेवण कोराराचे ते जेवण ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मायमो मिटमे नाशिल्लो ताचो मिटमे नाशिल्लो प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भागिवंत आंतोनीन तुशी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली खातीर सासनीक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुशी आनी आमच्या भावा भयणांची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. चोत्राय फुडल्या मंगळारा दीस भागिवंत जुआ बातिस्ताची परब. त्या दिसाक सांजे वेळार सियोली सांत जोआंची समिती इगोर्जे फुडल्यान एक समारंभ आडायता. देखून आमचे इगोर्जेंत त्या दिसाक सांजे 4:30 वाजताचें मीस आसचें ना, पूण सकाळीं आमी एक मीस वाडयला म्हणजे त्या दिसाक मंगळार म्हणटोच मिसाचो वेळ हे परी जातलो. सकाळीं पयलें मीस 5:30 वाजता, दुसरें मीस 6:45 इंग्लिशींतल्यान, तिसरें मीस 8 वाजता आनी चवथें मीस 9:30 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचें ना. दर मंगळाराक फादर दानम इंग्लिशींतल्यान आनी सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करूंक आसतलीं सकाळीं 9 ते 12 वाजता पर्यान आनी सांजे 4 ते 5:30 वाजता पर्यान. एक सुमाना आदीं तुमी अपॉयंटमेंट घेवचो, पूण फुडल्या मंगळारा दीस सिस्टर सेंड्रा आसची ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन
देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता हांव. नोमान तुका बागयोन आतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशें जिवीत निथळ निर्मळ, बोर मोशें मोन जाणवायेन, पेटोय मोशें काडीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजी उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बोरीत काडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा, तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. ओचोऱ्यांच्या बागयोंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. Maslivo